गोय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळान मे-जून महिन्यात घेतिल्ल्या 10वीच्या परीक्षेचो निकाल 92.69% निकाल लागला। फाटल्या 5 वर्षांच्या तुलनेत हो निकाल सगळ्यांत चड आसा। 118 शाळांचो 100% निकाल लागला। कोरोनाक लागून आयज फाल्यां करून फुडें धुकलत 10वीची परीक्षा जाल्ली। एप्रिलांत जावपी ही परीक्षा 1.5 म्हयनो उसरा जाली। 10वीच्या परीक्षेचो निकाल मंगळारा लागलो। 92.69% 10वीचो निकाल लागला। चल्यां परस चलयांचो कांय प्रमाणात निकाल बरो लागला। चले उत्तीर्ण जावपाची टक्केवारी 92.8 जाल्यार चलयो उत्तीर्ण जावपाची टक्केवारी 93.27% आसा। मंगळारा सांजे 4:30 वरांचेर पत्रकार परिशद घेवन शालांत मंडळाचे अध्यक्ष रामकृष्ण सावंत हांणी निकाल जाहीर केलो। फाटल्या वर्सा परस अंदू मातसो निकाल चड लागला। फाटल्या वर्सा 92.47% निकाल लागिल्लो। 18,939 विद्यार्थ्यां मदीं 17,554 विद्यार्थी उत्तीर्ण जाल्यात। राज्यभर 118 इश्कोलांचे 100% निकाल लागल्या। तातूंतल्यो 35 सरकारी शाळा आसात। So total 83 aided schools secured 100% result, and 35 government schools managed get 100% result. So government schools, I think there are total 70 government schools. Out of these 70, 35 schools, so they managed to get 100% result. So they have performed quite well. So more than some 76%. 83 अनुदानित खाजगी जाल्यार 35 सरकारी विद्यालयांचो निकाल 100% लागला। अंदू वट्ट 118 विद्यालयांचो निकाल 100%। बार्देस मालांत 8 अनुदानित आनी 1 सरकारी, दिवचले 4 अनुदानित जाल्यार 7 सरकारी, काणकोणा 1 अनुदानित आनी 3 सरकारी, दारबांदोड्या 4 अनुदानित आनी 1 सरकारी, केप्यां 4 सरकारी, मुरगांवां 11 अनुदानित, पेडण्यां 11 अनुदानित आनी 5 सरकारी, फोंड्यां 14 अनुदानित आनी 2 सरकारी, साश्टी मालांत 17 अनुदानित, सांग्यार 4 सरकारी, सत्तरींत 3 अनुदानित आनी 6 सरकारी, तिसवाडीत 12 अनुदानित आनी 2 सरकारी विद्यालयांचो निकाल 100% लागला। सांगे मालांत फक्त सरकारी विद्यालयांचो निकाल 100% लागिल्लो आसा। 21 मे ते 6 जून मेरेन राज्यांत ह्या वर्साच्यो परीक्षा जाल्ल्यो। 21.8% विद्यार्थ्यांनी 75 ते 100% मदीं गुण मेळयल्यात। 33.51% विद्यार्थ्यांनी 60 ते 74% मदीं गुण मेळयल्यात। 35.75% विद्यार्थ्यांनी 45 ते 59% मदीं गुण मेळयल्यात। जाल्यार 33 ते 44% गुण मेळोवप्यां मदीं 8.84% विद्यार्थी आसात। तशेंच खेळांत बरी कामगिरी करपी विद्यार्थ्यांक गुण दिवपाचें राज्यांत धोरण आसा। खेळांतल्या गुणां खातीर राज्यांत 1.56% विद्यार्थी उत्तीर्ण जाल्यात। आतां पुरवणीची परीक्षा 3 सप्टेंबराक जातली। त्या भायर 10वीच्या परीक्षेंत पुर्तुगीज पासपोर्टा संदर्भात वादग्रस्त प्रस्न विचारपी 4 शिक्षकांक मंडळाच्या सगळ्या कामांतल्यान वगळयल्यात म्हूण म्हायती मंडळाचे अध्यक्ष रामकृष्ण सावंत हांणी दिल्या। RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार।